नमस्कार. आम्ही आयज जे आम्ही 28 तारखेर जुलयाचे जे हे घातलेले ऑब्जेक्शन घातलेले जे थीम पार्क जो तुयन येता पेडण्या ह्या हेजेर आमी ऑब्जेक्शन आमचे रेज केल्ले आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे वतीनसून आनी आमी तांकां थोडे पॉयंट्स मेन्शन केल्ले. आमचो पयलो पॉयंट आसलो तो जो ब्रह्मा कॉर्प जी कंपनी आसा ती डिसेंबर 2022 जी रेजिस्टर जाल्ली आनी तांकां काम जो कॉन्ट्रॅक्ट मेवळा तो तेंचो फेब्रुवारी 2023 मेवळा. सो अशें दिसता की नेवी कंपनी जी जाल्या फ्रेशर आसा ह्या फिल्डान आनी तिका हो येदो व्हडलो 97,200 समथींग हेजो एरियेचो जो ताका प्रोजेक्ट मेवळा जाल्यार हेजेर आमकां चिंतपाची गरज आसा की हांकां अशें दिसता की हो जो सरकार आसा जो सरकार हांगा फक्त गोंयान एक्सपेरिमेंटूच करपाक सोदता. जसो तेंच्यांनी अटल सेतूचेर केलो ते एका मेमरेन घातली तेंच्यांनी आनी आयज पळोवंक गेल्यार तुमी पळोवपाक शकता ते अटल सेतूचेर कितें हालत जाल्ली आसा ती. दुसरो आमी पॉयंट तांकां एक दिल्लो आमचो ऑब्जेक्शन घातलेले तो म्हटल्यार आयज गोंयची जी आयडेंटिटी आसा आनी गोंयचो कल्चर आसा आयज तेच्या खातीर वेगळे वेगळे ट्युरिस्ट येता जे इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट जावं जे नॅशनल ट्युरिस्ट जावं ते गोंयान येता ते फक्त आमची गोंयची ब्युटी पळोवपाक आनी हो थीम पार्क येतलो तेन्ना जे इंडियेचे रेप्लिकास ते हाडूंक सोदता हांगा आनी ते मॉडल करूंक सोदता जाल्यार मिनी इंडिया करूंक सोदता ते जाल्यार हे आमकां कित्याक जाय आमचे जेन्ना गोंयानूच आमचो कल्चर आसा तितून आमचे कितलेशे ट्युरिस्ट येता जाल्यार आमकां हेजी गरज ना आमचो थीम पार्काची. तिसरो पॉयंट घातलेलो आमकां जो थंयसर तुवें पेडण्या हेजो थंय हे आसा वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसा जाल्यार तो बफर झोन आसा जाल्यार थंयसर पेडण्याकारांक सुद्दां भंय आसा की तो जेन्ना हे जातलो तो थंयसर काडपाक ट्राय करता जाल्यार ते पेडण्याकार खंय ट्रीट करतले आपलो हे वेस्ट. मागीर पेडण्या तालुक्यान पयलोच 18 MLD शॉर्टेज आहा उदक आनी जेन्ना हे प्रोजेक्ट येतले हे ते व्हडले प्रोजेक्ट येता जे आतां मोपा एअरपोर्ट येयलो आयुष हॉस्पिटल येयले आतां क्रिकेट स्टेडियम हाडपाक सोदता मागीर हो थीम पार्क जाल्यार उदक जे पयले शॉर्टेज आसा आनी हे ते प्रोजेक्ट येयले पायपलायनीन आनीक प्रोजेक्ट आहा लायनीन जाल्यार हे उदक ते कोणाक पावतले. आनी जे सांगतात जे नेवे तेंच्यांनी आतां ते आमदार सांगता थंयसरले की तेंच्यांनी न्यू कितलेशे MLDचे प्लांट्स आमी तेंच्यांनी हे केल्या म्हणून जाल्यार हे उदक पयलीं तांकां प्रायोरिटी जालें आनी मागीर लोकांक. सो लोकांनी पयलीं पेडण्याकारांक उदक नासलें आनी हेच्या फुडेंय पेडण्याकारांक उदक आसचें ना. मागीर आमी 5वो पॉयंट घातलेलो तो पयलीं ऑलरेडी आमकां आयकूंक येयला की थंयसर ऑलरेडी एक 12 जाण ते एअरपोर्टा कडेन थंयसर ऑलरेडी एक थीम पार्क हे जाल्लो आसा म्हणून जाल्यार आनी एक थीम पार्क कित्याक जाय ते पेडण्यान. मागीर आमचो 6वो पॉयंट आसलो तो हे जो थीम पार्क येता तेजो कितें लोकलांक हे आजून केल्लें ना तेंच्यांनी की जॉब एम्प्लॉयमेंट आनी पळोवपाक शकता तुमी सारकें जे पेडण्यान घडला ते जो मोपा एअरपोर्ट येयला आनी थंयसर मोपा एअरपोर्टार पेडण्याकारांक काम ना. दुसरें म्हटल्यार आयज टॅक्सीकार रडटा थंयसर टॅक्सीक भाडी ना तांकां जाल्यार हे सगळें आसतना जेन्ना तांकां हेच दिवंक ना लोकलांक कितें प्रॉमिसूच ना जॉब प्रॉमिस नासतना हे अशें कित्याक हाडटा प्रोजेक्ट ते आनी सांगता की पेडण्याकारांक जॉब मेळटले म्हणून. आजून जे प्रोजेक्ट पयलीं येयले जे प्रोजेक्ट आसा थंयसर कितले पेडण्याकारांक हे केले आनी हेंचे कडेन आजून डेटा आसतना की कितले पेडण्याकार अनएम्प्लॉयड आसा कितले ग्रॅज्युएट आसा तो. मागीर तो लास्ट पॉयंट घातलेलो आमी जी एरिया आसा 97,000 स्क्वेअर मिटर अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख स्क्वेअर मिटर जागो जाता तो जाल्यार हो आयज कॉन्क्रिटायज जालो जाल्यार ते उदक खंय सेटल जातले. सगळे कॉन्क्रिटायज जाले जाल्यार उदक जे ग्रावंड लेवल रिचार्ज करपाक जाय ते ना आनी ज्यो लो लायंग एरियाज आसा तांकां उदक मेळचें ना जाल्यार हे आमी आयज तांकां हे घातलां आमी ऑब्जेक्शन घातलेलें आमी 28 तारखेर जुलयाचे आनी आमी आतां पळयता कितें करता आनी कित्याक जेन्ना तेंच्यांक आमी हियरिंगाक बसलेलो तेन्ना तो सांगता की आमी फक्त आमी जजमेंट दिवपाक ना आनी कांय ना आमी फक्त तुमचे जे ग्रिवन्सीस कितें आसा ते आमी ग्रिवन्सीस घेतलेले आमी नोट करतले आनी आमी सरकाराक दितले म्हणून. सो हेंच्यांनी आमकां इतलेंच सांगलां की आमी हे ग्रिवन्सीस आमी सरकारा मेरेन पावयतले म्हणून. देव बरें करूं.